मगच्या बाबयनीनो काम इलाम आसुल्लो आनी ताका बरें एक बरें मौन आनी बरें खाळीच देवान ताका दिल्लें. बरो मनीस, बरो वावर करन, नितीची जिणी जियोवन आनी 10 जाणां उपकारा पडच्यान दसलें काम बरीं कामां करन देवाक मेसोवची जिणी तो जियेतालो. ताका 2 जण भुरगे आनी 2 जाणां चेडवां दिल्लीं. तीं भुरगीं बापाय बरींच आनी एक पूत असो ताच्या सांगाता गॅरेजीन काम करतालो आनी गॅरेजीन ताच्या एक 7 जाण कामाकी आसले आनी वो पूत चलयतालो बरें. बापायक बारीक खुशी आसली पुतान चलयचें गॅरेज म्हणून. अशें पुताच्या नांवार ताणें इल्लेशें एक त्या कालार एक 4 लाख दवरले. त्या कालार 4 लाख पुताक म्हणून तितलो ताका अभिमान पुताचेर आसल्या बरी. त्या पुतान कितें केलें म्हूण सांगल्यार एक दीस अचानक पूत बापायड म्हणलो हांव बंबय वचून येता म्हूण कांय कारांनी कांय ना. कित्याक म्हळ्यार आयले वार येता हाका फाड इश्ट गॅरेजीन 2 जण आनी बैले 2 जाणांची चंगाय जाली. संजेचें इल्लेशें पिवणें सुरू जालें आनी घरचें मागणें ना जालें आनी बापायचें केदाळे सांगात उणो जालो. बापायन सांगचें बापायन मुखार कितें गरजेक केलें समजोवणी आनी बापायचें बरें मार्गदर्शन उणें जालें. बऱ्या मनशाचें मार्गदर्शन उणें जालें. बऱ्यांची सावास उणो जालो. कोट्यांचो सांगात लागीं आयलो. कोट्यात लागीं येवंक सुरू जालें. कोट्या सांगाता भोवंक सुरू केलें. कोट्या सांगाता जिवंक सुरू केलें. कोट्या सांगाता चड वेळ दिवंक सुरू केलो. कोट्या सांगाता उलोवन चड करन मितमितनातलें उलोवणें सुरू जालें. काम इल्लेशें उणें जालें आनी अशें जाताना ताचें बरें शुद्ध काळीज, शुद्ध मौन, ल्हान तावन हाडली मागण्याची ती बुन्याद, मागण्याच्या जिणेची एक दृढ जिणी, एक समर्पीत जिणेची बुन्याद ताणें हालोवन सोडली. ती बुन्याद हाल्ली ताची. आनी अशें आसतना तो तितकेशे बऱ्या ह्या गट्ट जिणयेत हांव तितके सादारणाच्या जिणयेक तो देंवन आयलो. आनी कितें केलें म्हळ्यार ह्या इश्टा सांग 2 इश्टां सांगता आनी भायर एक जण इश्ट तेका आनी एक स्केच केलें. व्हडलें एक प्लॅन केलें. व्हडलें प्लॅन करून आपूण हांगा थावन सोडचें, बंबय येचें, आपूण सोंत गॅरेज घालचें म्हणून बापायचें त्या कालार 3 लाख म्हळ्यार भारी व्हडले पयशे ते 3 लाख हाणेलो गेलो. आनी 4 वर्सां उपरांत 4 वर्सां म्हणसर तो बंबय वधाडलो थंय हांगा म्हूण. ते पयशे पुरा खाली जाले. हे घर भाड्याक हाणयलें. भाड्यान दिवंक आनी करन 4 दीस काम, 4 दीस दुसऱ्यांच्या गॅरेजींत गॅरेजी ना आनी कांय ना. गमाता मारले 4 जण एक स्लेक. ते एक जण इश्ट आनी वो जाल्या उपरांत ते सगळ्यान जावन मागीर एक दीस वो बस धरन बसा पयशे नासतना एका लॉरयेर बसून गांवाक येवन पावलो. आनी गांवाक आयल्या बापायड म्हणलो पप्पा हांव फाटीं येता म्हणून सांगून धाडलें. हांव फाटीं आयलां आनी फाटीं येता. बापाय म्हणलो येवं दी म्हणून, येवं दी म्हाका मेळोवन दी हांगा म्हूण. मागीर आयलो. पप्पा सूख पडलो, पांयांक पडल्या बरी केलें आनी जालें. कांय नाका तें कांय नाका म्हणलो तूं राव म्हणलो. घरा वचूं म्हणलो, जेव आनी ये म्हणलो. घराक गेलो, जेवलो आयलो आनी मागीर काम कर, तुका पयलीं आदल्यान काम कर तुजें म्हणलो. बापाय गेलो आनी तेगे पळोवन काडलें म्हणून बापायक थंय वचोंक घालें. गेलो. बापाय दनपारां आयलो आनी बापायचें काम करून बापाय रावलो. बापायन पळयलें बरें करून आनी खालें केलां कितें करता म्हूण. आनी एक दीस चलो दुसऱ्या दिसा पळयलें, तिसऱ्या दिसा पळयलें. मागीर 4थ्या दिसा कामां येताना सकाळीं आपयलें अशें ये म्हूण एकल्याक भितर आपयलें आनी म्हणलो तूं फाटीं आयलाय वय पूण तुवें कितें सोडलां पळय तेंय हाडणें. कितें सोडलां पळय तेंय हाडणें म्हूण. फाटीं आयल्यार पावना. फाटीं आयलाय तूं पळय फाटीं येताना कितें सोडलां पळय तें आदलें कितें सोडलें तें हाडणें म्हूण. काल सोडलें. ती समर्पीत जिणी, कामांत डेडिकेशन, उमेदीन काम करचें आनी आशा घालून थंड मन घालून तें काम करतालो पयलें. आतां अशें धाडलें 3 पळयलें हांगा पडलेलें. हाका 4 वर्सां हांव लूज जिणी सोडल्या. आदली ती श्रमत जिवन सोडलां आनी कश्ट जिवनचें तें सोडलां आनी खाल मुता म्हळ्यार एक भर्म तो सोडला आनी कामांत खरें म्हणलें इतल्या वेळार इतलें खरें म्हणलें तें ना. केदाळ काम सुरू करचें, केदाळ धरीचें, केदाळ आखेर करचें म्हळ्यार शिस्त ना आनी तांचो मोण ना, तांचो गामान ना ताका. आनी तें कितें करचें म्हणलें चिंताप ना. ಒಟ್ಟು केलें इल्लेशें केलें, बसलो उलयलो, ताचे कडेन गेलो उलयलो, ताचे कडेन गेलो. देखून आदली शिस्त हाडणें, आदलें समर्पीत जिणी हाडणें. तूं फाटीं आयल्यार कूड आनी मांडो काडून आयल्यार पावना. ते आदली शिस्त हाडणें. वचून ती शिस्त हाडणें. वचून ते आदली उर्बा हाडणें. वच आनी आदली तुवें सोडून गेलाय पळय तें तुवें करचें. कामांत मागणें जावचें तें मागणें हाडणें, गामान हाडणें. आनी सगळ्याच्या काम करची आशा ती पयली आली पळय ती आशा आनी उर्बा हाडणें. तूं आयल्यार पावना. ती उर्बा हाडिचें, ती तुजी शिस्त हाडिचें, डिसिप्लीन हाडणेचें म्हणून बापायन सांगलें.
आनी घरा येतशेंत ती मागण्या जिनी हाडणे आनी म्हज्या भुरग्या बरी आसा जे जाल्ले ते गूण हाडणे त्यो सव्या सोमाणा बाट हाडणे घरांत आनी हांव बापाय दिवचो तो मान हाडणे वस घरा येयला जेवणाक रेडी आहा 3 दीस मागण्याच्या वेळार वो मागणें ना तूं येताय जालें पूर हाडणे म्हणून कळ्ळें ताका मॅसेज दुसरे दिसा नीज भुरग्या बरी जालो ताच्या पयलींच्या आदल्या जिने बरी जालो तकली घालून सकयल घालून काम करतलो मोग दिता म्हणसर शिंतीशेन पळोवना मोगाच्या न्हू जायते भटेन खरेंच म्हणटा आमी म्हणटा फाटीं आमी येता फाटीं घरा बापा तुज्या घरा देवा दयाळ काकुळतेच्या येता फाटीं घरा म्हणून म्हणटा कालें घरा फाटयान येता हांव पयले मागण्याची जिनी फाटयान येता गे आमी पयलींची ती उर्बा आमी फाटयान येता गे देवाची देवाचो मोग खतखतो मोग आमच्या काळजांत हाडून येता गे आमी आनी पयलींचे ती आदलें आमचें देवासपण आमी हाडून येता गे ते आमचे मागण्यांत आसचे ते एक आमचे समर्पीत फॅशन म्हणटा आमी एक ओडणी मागण्याची फॅशन मागण्यो करचे म्हळ्यार खतखतो मोग देवाचो तो हाडून येता गे आमी फाटी आयल्या आमी क्रिस्तांव जिने फाटी आयल्या वयतले म्हणून हाडून आयल्या गे सेवेचो मनोभाव हाडून आयल्या गे दाया हाडून आयल्या गे समर्पीत जिनी हाडून आयल्या गे फाटी आयल्या खरेंच म्हणून काले फाटी आयल्या आमी देखून समर्पीत जिने आमी हाडून आयल्या गे क्रिस्तांव जिने शिस्त ती क्रिस्तांव जिनेची शिस्त आमी कतें उलयचें म्हणून मनसुलगाय ती हाडून आयल्या गे क्रिस्तांव जिनेची मनसुलगाय हाडून आयल्या गे आमी कितें हाडून आयल्या आमी फाटी आयल्या काले फाटी आयल्या फाटी येताना पुरो सम्य मुखार आदलें आलें आमचें नितळ आदलें निस्कळपण तें पुरो आदलें शुद्ध मौण शुद्ध काळीज नितळ काळीज तें हाडून आयल्या गे आमी ती हाडून आयल्या देव पासान जाता आनी ताका मेळचे बेनिफिट्स परत देव आमकां दिता देखून ते हाडणे जें सांगता मोगाच्या न्हू देखून समसावंत आमचो आमी पळयता आमी न्यायकर्त बुकांत पयल्या न्यायकर्त बूक आसा त्या न्यायकर्त बुकांत 16 अध्याय 20 श्लोक समसामाक देवान खावन दिल्लें वर्ती सकताच्या केंसान दिल्ली आनी ताचे तो समर्पीत जिणी जियेतालो ताचे थंय देवाचो खतखतो मोग आसलो फॅशन आसलें काळजांत ताका ओडणी देवा थंय देवाचो मोग करूंक ओडणी देवा खातीर जिवंक एक उर्बा देवाचे उपादेश पाळूंक एक तराची आशा ती आसली आतां ती आशा ना आतां काल जाली ताका दलायला म्हणलें चेडूं मेळ्ळें विश्वसुंदरी मेळ्ळें विश्व भुवन सुंदरी मेळ्ळें मिस युनिवर्स मेळ्ळें मिस वर्ल्ड बारी सोबीत चेडूं तें वय तें मेळ्ळें दलायला आनी दलायलाक कालीं केलो ताणें देवाचे नियम देवाचो मोग ताणें पुरो वाऱ्याक सोडलो आनी सगळो दीस दलायला कडेन आनी त्या चेडवाक तो ताच्या पांयांक पडलो ताका सर पडलो ताच्या अधीन जालो ताणें चेडवान ताचे केस काडले ताणें सांगलें म्हजें बळ आसचें केंसांत म्हणून गूट सोडलो देवान सांगलो कोणाक सांगू नजो गूट म्हणून ताणें सोडलो चेडवाक गूट सोडलो आनी ताणें केस कातरल्या उपरांत ताचे दोळे कोंकून काडले देवाचे उतार वाशा न्यायकर्त अध्याय 16 श्लोक 20 तेन्ना दालिलान बोब मारली समसावन फिलिस्ती आयले तो न्हिदेंतलो जागो जालो आनी चिंतूंक लागलो हांवें येदोळ पर्यंत परत केल्ले बरी हे पटी हांव तुका सुटयतलो आनी म्हजे बांद तुटयतलो पूण सेरेस्परान ताका सांडला म्हूण ताका कळीत नासलें देवाचें उतार आमी आयकलें देखून ताणें कॉन्सेक्रेशन वगडायलें देवाची थेलावणी ताणें वगडायली देवाचें आशिर्वाद ताणें वगडायलें देवान दिल बेसांव ताका ताणें वगडायलें देवाची देणी ताणें वगडायली आतां तो कुड्डो जालो आनी मेलो तो कुड्डो जावन मेलो दुस्मानाच्या हातांत मेलो दुस्मानाक फापसून घालचो मनीस बळादीक मनीस श्रेश्ठ मनीस धैर्यादीक मनीस अस्कत जावन कांगाल जावन कुड्डो जावन वळवळोवन तो मेलो कित्याक ताणें वगडायलें ताचें आदलें जिवीत वगडायलें काजारी जिणेंत वय मोगाच्या न्हू काजारी जिणेंत वेळ एकामेका आमी वेळ दिना काजारी जिणेंत एकामेका वेळ दिना मागीर एकामेका टायम दिना ताका दिवजो जालो काजारी जिणेक एकामेका देवान सांगलां वेळ दिया म्हणून टायम दिया एकामेका फावट करून खणया बसा उलया म्हणून एकामेका टायम स्पेंड करा म्हणून काजारी जिणेंत आमी टायम स्पेंड करना मागीर काल जाता आमी आनी विवाह विच्छेदन करता डिवोर्स करता आमी डिवोर्स करून खणयता वय आनी फाटी आयल्या उपरांत थोडी म्हणाली आमी फाटी परतून एक जाता म्हणून फाटी एक जातात परतून सोडलो पयलें दिन सुरू आदी दिल्लो
तो वेळ एकामेका दितात की तो दिनासा थोडणे जे तुम्ही सांगता आयल्यार पावना दोगांनी सांगता बसून एकामेका दिवचो वेळ तो दिजे एकामेका दिजे कुटुंबा दिवचो वेळ दिजे आनी त्या दाळा मात्र ते तुमी एकामेका सांगता एक जेवंक जाता एक जेवंक जाता कुटुंबांत कम्युनिकेशन ना एकामेका तिळसोनी ना एकामेका उलोवणें ना बरें कर बसून उलोवचें कुटुंबांत कम्युनिकेशन म्हणटा हांव संवाद करचो संपर्क करचो कम्युनिकेशन आमी खंय येता काल येता म्हण एकामेका सांगूंक आनी तुवें खंय येताय म्हण एकामेका सांगूंक एकामेका कितें जालें म्हण उलोवंक त्या थळा तो कुटुंबाचो बांद बांदता आतां कुटुंबांत एक पोट ना माय मोग ना वय आमी पयलीं आसल्यार बरी ना म्हण सगळ्यांक बघता कित्याक कम्युनिकेशन ना एकामेका तिळसून खंय तिळचना उलयना एकामेका आपणाचें कितें बरें तें एकामेका सांगना तशें केल्यार कुटुंब एक जावन उरता गी पावरफूल जावन येता गी देखून देव म्हणटा पाठये त्या आदी म्हळ्यार आसलो कुटुंबांत एक पोट तो माय मोग तें कम्युनिकेशन संपर्क एकामेका तिळसूनचें सांगचें करचें आपणें सांगचें करचें गरजेचें कम्युनिकेशन सांगचें करचें गरजेचें कुटुंबांत कितें सांगचें कितें करीचें सांगचें आनी करचें मस्त गरजेचें तें आसल्यार मात्र तें कितलें आसा पळय तितलें देखून तें ना जाल्यार मागीर कुटुंब कशें एक जाता जायना तें आसल्यार मात्र कम्युनिकेशन आसल्यार मात्र कुटुंब घट्ट जाता देखून कुटुंबांत मागणे रजार जायचे मीस जायचे सेवा जायचे माय मोग जायचे बोगसाणें जायचें त्या थळा कुटुंब बळ अदीक जाता कुटुंबांत आशिल्लें तर कुटुंबाक मेळचे बेनिफिट्स पुरो मेळटा मागण्या बेनिफिट्स आहात मेळटा एकवटान जीण येयल्याक देवाचे बेनिफिट्स आहात ते एक देव दिता सेवा केल्ल्याक देव बेनिफीट दिता संतोश उल्हास पुरो दिता देव ते पुरो तुज्या हेजे बेनिफीट हेजे जाल्यार मागण्या साजे मीसा साजे कुमसारा साजे कुटुंबांत कुमसाराची थान आसाजे मागण्याची थान आसाजे आनी सेवेची थान आसाजे एकामेक आदार सुनचें सुदार सुनचें बगसूनचें आसाजे त्या दाळा कुटुंबांत आशिल्लें आमकां तें मेळटा देव दिता देखून तें दिता देखून ताचे बेनिफिट्स पुरो आमकां मेळटा ताचे आदाय पुरो कितें आदाय आसा ते बेनिफिट्स पुरो देव आमकां दिता ते आसल्या वेळार देखून त्या आसाचे बरें आमी करीचे सो आमकां देव त्या दाळा आमकां बेसांव दिवन उल्हास आनी कुटुंबांत कितें आसाचे तो उल्हास आमकां दिता फाटीं येवंक जाय आमी वगडयलें आमी काल वगडयलां पळय तें आमी हाडूंक ना आमी कितें वगडयता कुटुंबा फाटीं येता थोड्या वर्सां पयशे येता मागीर कुटुंबा फाटीं येता थोडे वर्सां काजार जाल्लें पूत आनी सूण आवय बापायले उलयनात मागीर एक 4-5 वर्सांनी येतात फाटीं येतात उलोवंक म्हण येतात पूण कुटुंबांत तो संतोश ना ती आयल्यार हांव संतोश ना कुटुंबांत आसलो माय मोग ना कुटुंबांत आसलो एकवट ना तो उल्हास ना पयलीं आसलो उल्हास ना आतां कुटुंबांत तो उल्हास ना तो वय देखून कित्याक कुटुंबांत तो संतोश हेजे जाल्यार तो उल्हास हाडिचे जाल्यार हांवें वगडयल्ली सगळी फाटीं हाडिचे हांवें वगडयल्ली शिस्त आवय बापायचो मान आनी म्हज्या मागण्याची जिणी ती पूर हाडल्यार कुटुंबांत संतोश कुटुंबांत तृप्ती कुटुंबांत एकवट सकड आसा कुटुंबांत एकवट सकड आसा ते फाटीं हाडिचे म्हणून देखून उगडापण ग्रंथांत अध्याय 2 श्लोक 4 आनी 5 ते बरे 2 श्लोक देव स्वामी जेजू म्हणटा जिवान जेजू म्हणटा हांव तुमची दिवटणी खाण व्हरतां दिवटणी परजळची दिवटणी परजळटा पळय दिवटणी घरांत उजवाड हांगा लायट गेल्यात कळ्ळें परजो उजवाड पळय लायट काडल्यार कळोवक उजवाड ना देखून ती दिवटणी पेटची दिवटणी तेलाची दिवटणी ओडली पळय ती मदें दवरली दिवटणी हांव खाण व्हरतां दिवटणी खाण व्हरतां म्हणटा दिवटणी खाण व्हरतां म्हळ्यार तुजो उजो खाण व्हरतां तुजें पॅशन तुजी ती ओडणी ती उर्बा तो उजो मोगा उजो तूं खाण व्हरता मोगा उजो गेल्या उपरांत खालें शेळ्यां जिवीत कोणाक जाय तें शेळ्यां जिवीत कोणाक जाय देखून देव म्हणटा तुजो दिवटणी खाण व्हरता कित्याक तुजो तो पयलो मोग म्हाका फस्ट लव तुवें दिनाय म्हाका आतां म्हाका उरिल्लो आतां बेडशेल्लो मोग तूं दिताय आदलो मोग तो खतखतो मोग तो आसा जेदल्लो मोग तुजे कडेन ना देखून तो मोग ना देखून तुजी दिवटणी काडटा म्हणटा तुजें फर्वेंसी म्हळ्यार तो खतखतो मोग देवाचो तो काडल्या उरल्या उपरांत तुजे कडेन आतां उर्बात ना तुजे कडेन आतां आशाक्त ना तुका काम करचें आनी देवा लागीं म्हळ्यार आशाक्त ना तुका कांय करूं ना तुजी जिणी एक चाप्पी जावन येता देखून तें पळय आदलें आमकां जायचें जाल्यार देवा लागीं आमी विचारचें सुरू मोग पयलो मोग आमी देवाक दिचें आनी आमचो बरो मोग एकामेकाक दिचें सेवेंत देखून आमी कितें वगडयलां मोगाचें न्हू ह्या करेजमांत ह्या प्राजक्ताच्या काळार फाटीं हाडया काल आमी जेजू ते येवन 2 कंथारां म्हळ्यार पावना आमची ती समर्पीत जिणी आमची ती खतखती मागण्याची जिणी आमची उर्बेची जिणी आमची सेवेची जी मनोभाव तो सगळो फाटीं हाडया आमचे बरें नाट्य फाटीं हाडया आनी ते फाटीं हाडल्या वेळार आमची जिणी देवाची मानवची जाता आनी देव आमच्या ह्या बऱ्या जिणेक मेळचे ते बेनिफिट्स पूर आमकां दिता प्रेज द लॉर्ड
तशें करूंक ह्या प्राजक्ताच्या खालार आमी जाता तितलें प्रयत्न करया. आमेन.